सोनसड्यार लागिल्ल्या उज्या उपरांत पालिकेन फावो तो उपाय करूंक ना जाल्यार वीज पुरवण तोडपाची शिटकावणी वीज खात्यान दिल्या। पालिकेन उज्याच्या घडणुके खातीर वीज खात्याक जापसालदार धरिल्ले, मात वीज खात्यान हो आरोप न्हयकारलो। 33 केवी विजेच्या वायरी पोना ज्यो कोयराच्यो राशी आसात त्यो बेगोबेग काडच्यो। विजेच्या वायरी कडेन कोयर उडोवपाचो न्ही हाची जतनाय घेवपाक पालिकेक सांगला। जर पालिकेन दुर्लक्ष केले जाल्यार कोयर यार्डा कडेन जी वीज पुरवण आसा ती तुट्टली अशी शिटकावणी पत्रांतल्यान वीज खात्याचो अभियंतो कार्लोस फर्नांडिसान पालिकेक दिला। उज्या उपरांत सोनसड्या वयली परिस्थिती सुदारपाक सुमार 3 म्हयन्यांवर कळाव जातलो अशें मडगांवचो मुख्य अधिकारी आग्नेल फर्नांडीस हांणी म्हणला। मडगांव पालिकेन सोनसड्या वयली परिस्थिती मतींत घेवन मडगांव शारांतल्या सगळ्या हॉटेलांक आनी रेस्टॉरंटांक तशेंच वेवसायीक आस्थापनांक आपल्या कोयराचो आपुणूच विलो लावचो अशी मागणी केल्या। गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक संमती दिवची अशी मागणी नगरपालिकेन केल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।